काणकोण शरीफ वाठारात एक ट्रक ब्रेकडावन जावन 4 दीस जाले रस्त्यार उरला। पयरचे राती काळखांत उबो आशिल्ल्या ह्या ट्रकाक फाटल्या वटेन गाडी ठोकली। काल परत दुसरी गाडी फाटल्यान मोखली। तातूंत एक बायल जखमी जाली, पूण अजूनय पुलिसांनी हो ट्रक ओडून व्हेलो ना। पळयात आमचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्याच्या शेळी म्हणटा त्या गांवांत आनी 4 दीस पयलीं हो ट्रक आसा तो हांगा ब्रेकडावन जालो आनी हो जो ब्रेकडावन जाला ट्रक ताका फाटल्यान पार्किंग लायट ना किंवा ताका रेडियम टेप रेड मारतात ती ना। गाडीचो नंबर MH34 AB4402 आनी काल ताका एक बेलिनो गाडी हाडून मारिली रातचीच आनी आज ही पळय दुसरी गाडी मारली आसा गाडी नंबर GA06D 9419 ही गाडी मारल्या। हांगा प्रॉब्लम कितें जालो की चढावाचेर जेन्ना गेली गाडी ब्रेकडावन जाली तेन्ना तांणी गाडी सायडीलान पुलिसेक बी इन्फॉर्म केला आनी पुलीस येवन हांगा गेल्ले। पूण आमच्या काणकोणाक मेन प्रॉब्लम आसा की आमचे कडेन बरी क्रेन ना आनी क्रेन नाशिल्ल्या कारणान आमकां पुलिसेक कितें प्रॉब्लम जाता की चढावाचेर गाडी ब्रेकडावन जाली की ते हांगच्यान थंय टो करून व्हरूंक शकनात। खरी म्हणटा जाल्यार आमकां एक बरी पावरफूल क्रेन जाय। हाका लागून वारंवार काणकोणा डिमांड जातालो, पूण काणकोणाक पॉलिटिक्स पोटी चलिल्ल्या कारणान आनी सरकाराचें काणकोणाक लक्ष नाशिल्ल्या कारणान आज आमकां अनोदात हाल भोगची पडटात। आनी ही जी गाडी मारल्या ही रातची गाडी मारिल्ल्या कारणान ट्रकाची पार्किंग लायट पेटनाशिल्ली आनी ही गाडी मारून एका बायलेच्या तकलेक मार लागिल्लो आसा। आनी खरें म्हणटा जाल्यार हांगा स्ट्रीट लायटी बी नात, काय सगळे काळो गुप जाल्ल्या कारणान मोठो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। काणकोणकारांच्या वाट्याक आयिल्ली एक नवी समस्या। शेळीप काणकोण रस्त्यार स्ट्रीट लायटी ना। ह्या वाठारांत अपघातांची माळ सुरू जाल्या। ताका कांय प्रमाणात पुलिसांची निष्क्रियता लेगीत जबाबदार आसा। ट्रकवालो कितें सांगता आयकात। गिर गया है हमारा। बाद में क्या अभी वो गिर गए तो अभी बाद में क्या करना? कल एक गाड़ी ठोका था आपको हाँ और आज एक। हाँ। आपने पुलिस वाले को बोला नहीं? पुलिस वाले तो कल आया था ना सर, हाँ बाद में उसको देखना मांगता है ना। मैंने गाड़ी इधर ब्रेक डाउन है तो पेट्रोलिंग में आया कि नहीं अभी अभी हम क्या बोलूँ। हम तो अभी उधर से आया खाना खा के होटल से, अभी देखा फिर इसको ऐसा ही हो गया। और आपका पार्किंग लाइट भी जल नहीं रहा था। फ्यूज उड़ जा रहा है सर, पार्किंग तो पूरा कंटिन्यू में जला रहा है, फ्यूज उड़ जा रहा है। तो सर खाना खा के आया, अभी सोता तो फिर उसको ये करता मैं वायरिंग से, अभी वो है ही नहीं तो अभी क्या करना। गोवा 365 खातीर काणकोणच्यान देविदास गांवकार।